कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. काळी न्हंयचें उदक वळोवच्याक दिवचें ना. कारवार जिल्हा आस्पत्र हलोवच्याक बी दिवचें ना. आमदार सतीश सैल. कारवार बेळगावात मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हेमगेल्या अध्यक्षते सकल जाल्ल्या बैठकीत कारवार अंकोला मतदारसंघातले विविध प्रश्न आमदार सतीश सैल हेमी ठामपणान मांडले. मतदारसंघाच्या हिता खातीर कसल्याय परिस्थितीत काळी न्हंयचें उदक दुसरे कडेन वळोवच्याक दिवचें ना अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी या बैठकीत मांडली. काळी न्हंयचें उदक मलप्रभा न्हंयक पंप करचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हेनी मांडिल उपरांत आमदार सतीश सैल हेमी ताका तीव्र विरोध केलो. कैगा प्रकल्पांतल्यान टर्बायनाच्या कार्या खातीर 19 मीटर उदकाची पातळी राखची अशें केंद्र सरकारा बरोबर करार आसा अशें तेमी सांगले. तशेंच काळी आनी गंगावळी न्हंयचेर आवश्यक जाग्यार लहान बंधारे बांदल्यान भूजल पातळी वाडटली, भायतलें उदक टिकून रावतले आनी स्थानीक शेतीक तेजो मोठो फायदो जातलो अशें तेमी सांगले. हाचे भायर राज्यांतल्या जलाशयां मदीं मोठ्या प्रमाणांत गाळ साचिल्ल्यान उदक साठची क्षमता कमी जाल्ली आसा अशें सांगून सगळ्या जलाशयांतलो गाळ तात्काळ काडची मागणी तेमी मुख्यमंत्री आनी संबंधित मंत्र्याक केली. या बैठकीत कारवार जिल्हा आस्पत्र कुंटाक हालोवचो प्रस्ताव मांडलो. हेजेर आमदार सतीश सैल हेमी तीव्र आक्षेप घेवन कुंटाक गरज आसल्यार स्वतंत्र आस्पत्र उबारचे, पण कारवार अंकोला मतदारसंघातले जिल्हा आस्पत्र कसल्याय परिस्थितीत हलोवच्याक दिवचें ना अशी आपली स्पष्ट भूमिका तेमी मांडली. गरीब रुग्णांक वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्पत्रेत मोफत उपचार मेळचे ना. ह्या कारणाक लागून ह्या भागा खातीर जिल्हा आस्पत्र फार गरजेचें आसा अशें तेमी ह्या बैठकीत नमूद केले. घर बांदचो आसूं वा घराक नवो रंग दिवचो आसूं, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जशे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. सुपा धरणात 24 किलोचो कटला मासो जाळ्यात. कारवार जोडा तालुक्यातल्या सुपा धरणाच्या नागोडा बॅकवॉटर भागात स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात तब्बल 24 किलो वजनाचो कटला मासो मेळ्ळो. इतलो मोठो मासो सापडिल्ल्यान ह्या भागात उत्सुकतेचें वातावरण निर्माण जालां. स्थानिक मच्छीमार प्रेमानंद वेळीप हेमी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे नेहमीच्या मासेमारीच्या वेळार हो महाकाय कटलो मासो जाळ्यात शिरकेलो. सुपा धरणात कटला, रोहू, मृगळ ह्या सकट गोड उदकांतल्या अनेक जातीचे मासळी मेळटात. पावसाळ्याच्या काळात समुद्री माशांची आवक कमी आशिल्ल्यान धरणातल्या ताज्या मासळीक मोठी मागणी आसा. हो 24 किलो कटला मासो विक्री खातीर रामनगर बाजारात हाडिल्ल्यान ताका पळोवचे खातीर नागरिकांची मोठी गर्दी जाल्ली. बऱ्याच ग्राहकान हो मासो घेवच्याक इच्छा व्यक्त केली आणि अखेर हो महाकाय मासो एक ग्राहकान खरेदी केलो. ह्या घटनेन सुपा धरणातली समृद्ध मत्स्य संपदा परत एक पटी चर्चेत आयिल्ली आसा. वादळी पावसात 2 सागवानी झाडां घरात पडली. वृद्ध भावंडाची मदती खातीर हाक. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्यातल्या अनिलगुड गावात वादळी पावसाक लागून 2 मोठी सागवानाची झाडां मोहिनी सुब्बा नाईक हेमगेल्या घराचेर पडून घराचे मोठे नुकसान जाल्ले आसा. सुदैवान घरात न्हिदिले मोहिनी नाईक आणि तेमगेले भाव केशव नाईक हेमी सुखरूप बचावले, पण घराचे छप्पर पुराय प्रमाणात उद्ध्वस्त जाला आणि धान्य, कपडे आणि घरातले अन्य सामानाचे नुकसान जाला. मोहिनी नाईक तांकां काम करशाक शक्य जायना. तेमगेले भाव केशव नाईक हो आजारी आसून
उपचारा खातीर दर म्हयन्याक मोठो खर्च जाता। आर्थीक परिस्थिती खूपच हलाखीची आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करचें तेमकां शक्य ना। घटनेची खबर मेळताच ग्रामलेखापालान पंचनामा करून नुकसानाची पळोवणी केली। सरकारान योग्य नुकसान भरपाई दिवची तशेंच दानशूर नागरिकांन आर्थीक मदतीचो हात फुडें करचो अशी भावनीक विनंती ह्या भावंडान केली। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। येल्लापुरा लागीं गॅस भरिल्लो टँकर पलटी। खबरदारीचो उपाय म्हूण टँकर हटोवचें काम युध्द पातळीचेर। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर तालुक्यातल्या आरती बैल लागीं राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52चेर गॅस भरिल्लो टँकर पलटी जाल्ल्यान ह्या वाठारांत काही काळ चिंतेचें वातावरण तयार जालें। घटनेची खबर मेळताच येल्लापूर पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळार दाखल जावन आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केली। सुदैवान टँकरांतल्यान गॅस गळती जाल्ली नाशिल्ल्यान महामार्गावेली वाहतूक तात्काळ बंद केली ना, मात्र टँकर हटोवचें काम युध्द पातळीचेर सुरू आसा। सुरक्षेच्या दृश्टीन टँकर हालयतना काही काळ राष्ट्रीय महामार्गावेली वाहतूक तात्पुरती बंद दवरली, नंतर वाहतूक परत सुरळीत केली। आरती बैल लागीं बलगार क्रॉसिंगार जाल्ल्या भीषण रस्ता अपघातात 7 जणांच्या मृताक आमदार शिवराम हेबार हेंगेली श्रद्धांजली। येल्लापूर तालुक्यातल्या आरती बैल लागीं बलगार क्रॉसिंगार जाल्ल्या भीषण अपघातात 7 जणांचो मृत्यू जाल्लो। घटनेची खबर मेळताच आमदार शिवराम हेबार हेमी येल्लापूर शासकीय रुग्णालयात भेट दिवन मृतांच्या पार्थिवाचेर श्रद्धांजली अर्पण केली। तशेंच तेमगेल्या मृतांच्या कुटुंबियांनी भेट घेवन तेमगेले सांत्वन केले आणि या दुर्दैवी घटनेमुळे झालेल्या दुःखात हांव सहभागी आशिल्ल्याची भावना व्यक्त केली। रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार। सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स। हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात। लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध आसा। पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मेळता। आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत आसा। अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात। ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय आसा। आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा। रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।